नमस्कार. दिनवास आनी आर्घा दोनिया देवाक साणे कोंकणीचो आगळो वेगळो वावर करपी दूत पाटयलो ह्या संवसारांत आनी आमचो ताळो संवसारभर पावूंक ताच्याच उदेशी मेळ्ळी एक संद. तो जावन आसा आर.जे. रॉकवाज. गाजयता आनी वाजयता कोंकणी उलय लंडन फुलय ही एक सुरबूस कार्यावळ. आवाज 99.8 साउथहॅम्प्टन UK रेडिओ वेलन. आयज हांव विन्सी क्वाद्रूस तुमचे मुखार सादर करता दोतोर ह्या विभागांत म्हजी कवितेचें नांव दोतोरांचो दोतोर. हांव म्हजोच, म्हाका तपासूंक नाका दुसरो दोतोर. म्हाकाच वखदां दिवपी हांव, दुसरो ना दोतोर. अशें म्हणपी कश्टवतल्या आनी रडटल्या त्या दोतोराक मरतना पळयलो भोंवतणी कितलेच आसोन दोतोर. तेच बरोबर नासतना कसलेच गिन्यान दोतोरकीचें. तंदुरुस्त जिवीत सारलें खुशाल भलायकेचें. करून मन दुसऱ्याच्या मोगाचें हुस्क्याचें. शांत आनी सुसेगाद मेलो मरण आशिर्वादाचें. भलायकी बरी दवरूंक जावंक नाका दोतोर. मन जावंक जाय भरवशाचें, मोग न्हय फातर. वडपण लायता रुबाबी अहंकाराक कातर. पिडेस्तांक सेवा म्हणपी जावंक जाय दोतोर. आसा एक दोतोर असो नासले ताका कांयच शिकोप. कुरार करूंक कळटा ताका कसलेंय दुखप. वखद लेगीत दिना, फकत भावार्थान पोशेवप. मोगान जियेल्यार करता दुयेंसाचें पेकोवप. भावार्थ आसल्यार वळखता ताका सगळो गांव. कश्टांतल्यान पयस दवरता गोवायकी दिता हांव. मोगान सांबाळटा मनीसकुळाचें साल्वसांव. जोण एकल्याचें नांव घेवन करता इस्तिमोसांव. मोक्षाचे पावंडे चोडुया तूं आनी हांव. तो दोतोर म्हणटा वाट स्वत आनी जिवीत हांव. पातयेवन ताचेर म्हणया सगळ्यांचें बरें जावं. दोतोरांचो दोतोर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ताचें नांव. दोतोरांचो दोतोर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ताचें नांव. देव बरें करूं.